नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आज सावन पणजे 4 दिसांची संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आनी एक्सपो. आयुर्वेदा विशीं सगळ्यो गजाली आसतल्यो. चर्चा सत्रांत 1 to 1 चर्चाय आसतली म्हूण आयोजक सांगतात. सुमार 500 सायंटिफीक रिसर्च पेपर सादर जातले. कला अकादमीचो वाठारय संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस एक्सपोक सेट जाता. थंय प्रधानमंत्री मोदीची भेट आसतली. So this platform provides all the people from the globe one single platform where all the aspects and all the angles of the Ayurveda they will get the idea. Another thing, this in the IDA the experts who are coming from the different part of the world and they every year they discuss the things and they make some decisions and resolutions that this should be done for the betterment of the Ayurveda in the different part of the world. So there are panel discussion is also there, and there are near about 500 oral research papers going to be presented by different scientists from international scholars and national scholars. Those national scholars also professors, readers and PG scholars, PhD scholars, they are going to present their paper. Even with some physicians, कई वैद्य लोग जो है उनका भी रिसर्च पेपर, उनका केस स्टडीज दे आर गोइंग टू प्रेजेंट. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीन जाहीर केल्ल्या गोंयच्या बेकारीच्या 13% आंकड्यांत 70% इंजिनियर आनी ग्रॅज्युएट आसात. काळा प्रमाण तरणाट्यांनी स्किल्ड शिक्षण घेवचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचें रजाव. पर्वरी विद्या प्रबोधिनीचे नॅक एक्रिडिटेशन चर्चा सत्राक तो उलयलो. गोंय शिक्षणीक हब जावंक बरो वाव आसा म्हूण मुखेल उलोवपी प्राध्यापक भूषण पटवर्धन उलयला. तुम्ही कालच्या पेपरांतल्यान पयर एकदा वाचला आसतले. परत 13% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इन द स्टेट ऑफ गोवा सगळ्यांनी वाचला आसतले. हाका जबाबदार कोण? हांव परत सहज विचारता. 13% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो स्टेटीत आसा. फक्त सरकारूच जबाबदार काय कितें? तुम्ही जर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जर भितरलो पळयलो जाल्यार भितर म्हणजे ग्रॅज्युएट कितले आसा खबर आहा कोणाक लक्षांत आसा? 70% and more than that they are the graduate, and not only in the BA, BCom and BSc, even the engineering students are there in this unemployment list. म्हाका प्रश्न पडटा की खरेंच म्हणजे आमी एड्युकेशनांतल्यान पास आउट जाता ते भुरगे नो डावट 13% रेशियो दाखयला तितून हांव वचना, बट इंजिनियरींग केल्ले सुद्धा भुरगे अनएम्प्लॉयड म्हणून जेन्ना रावता, this much opportunities available in the state of Goa. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji had started in 2014 skill education program. काळाची गरज ओळखून म्हणजे आमी चेंज करप हे खरें गरजेचें आसा आनी आमी ते जर वळखले ना जाल्यार अशा पद्दतीचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वाडत रावतले. Goa presents a unique case in India, as far as education is concerned, for several reasons. Goa is a melting pot of cultures. From anywhere in the world, people come here and get comfortable stay and welcome. I think it is a very strong magnet for Goa to emerge as an international destination for education. धारगळे आयुष हॉस्पिटलान आणि आयुर्वेदिक कॉलेजीन 50% सीटां खंय गोंयकारांक. On the 11th of this month, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating the Ayush AIIMS Hospital in Pedne, Dhargal, and will be the hospital plus Ayurvedic college with the UG and PG. Out of the 100 seats, the 50% of the seats will be the reserved for the Goan student. प्रुडंडा खातीर चेतन गवस. गोंय विधानसभेचे सभापती आमदार मायकल आनी दिगंबर कामतीक अपात्रता याचिके विशीं नोटीस धाडल्या. दोगूय काँग्रेसींत आशिल्ले तेन्ना पक्षविरोधी कारवायो करतात म्हूण प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकारान दोगांचे आड अपात्रता याचिका घाल्ली. हे याचिकेचेर सभापतीन 16 डिसेंबराक दनपारां 12 सुनावणी दवरल्या. भाजपा सरकाराच्या ह्या टर्माची 3 डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनां सभापती मुखार आयिल्ली. तेजे पयले पेटिशना भितर नोटिसो इश्यू जाल्ल्या रिस्पोंडंटाक. हे पयले पेटिशन आसले जे अमित पाटकरान अगेन्स्ट मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत काँग्रेसीन आसतनाच घातलेले. ते टायमार जो इन्सिडंट जालो की
फाटल्या असेंब्ली सेशना वेळार मदीं बोळा जाल्लो की काँग्रेसीतले आमदार फुटोवन भाजपात येवपाक सोदता आनी तेन्ना ते रिजन धरून हें पेटिशन घातलेलें आनी तितून भितर मुद्दे अशें मांडलेले की पार्टीच्या मिटिंगे भितर ते दोनूय आमदार अटेंड जाले ना, मिटींग अटेंड केली ना, पार्टीच्या अगेन्स्ट कितें स्टेटमेंट जाले, कितें स्टेटस दवरले गेले, असले मुद्द्याच्या आदाराचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेलें. तितून भितर ही नोटीस रिस्पॉन्डंटांक केल्या आनी हेची हियरींग हें 16 डिसेंबराक दनपारच्या 12 वरांचेर स्पिकराच्या चेंबरान जातलें. आनीक 2 पेटिशनां उरता ती खरी एक्चुअली डिफेक्शन जाल्या उपरांतची, म्हणजे सप्टेंबरान जे डिफेक्शन जाले 8 आमदार काँग्रेसीतले भाजपात येयले अलॉंग विथ मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत. तेजे उपरांत 1 म्हयन्याच्या काळान गिरीश चोडणकर जे आदले काँग्रेसचे प्रेसिडेंट आहा तेणी पेटिशन डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन स्पिकरा मुखार घातलें आनी एक इंडिव्हिज्युअलान अशेंच ह्या 8 आमदाराचे अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेलें. तेजेर अजून कांय नोटीस इश्यू जाले ना. जे आमी स्पीकर रमेश तवडकरा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना तेणी सांगलें की फुडले 10-12 दिसां भितर ह्या मॅटरान नोटीस इश्यू जातले आनी हियरींगूय सुरवात जातली म्हणून सांगला. मुखेल मुद्दो हितून म्हणजे जे काँग्रेसीचे आमदार फुटले तेन्ना काँग्रेस पार्टीचे म्हणजे मेन पेटिशन येवपाक जाल्ले ते अजून स्पिकरा मुखार पावले ना. काँग्रेसीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण तेंचो ड्राफ्ट पेटिशनाचो रेडी आनी येता ते 2-4 दिसां भितर ते केन्नाय पेटिशन घालपाक शकता. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकेश शिलकार प्रुडंटा खातीर. गोंयच्या सायबर क्रायम युनिटान पिडोफायल उचनूक लॉन्च केल्ले ऑपरेशन पी हंटान फोंडेच्या गजेंद्र ताडाडीकर म्हणटा ताका धरिल्लो. पणजे JMFCन ताका जामिनार सोडलो. तो खंय सोशल मिडियार चायल्ड पोर्नोग्राफी घालतालो. ताचे कडेन इलेक्ट्रॉनीक डिवायसांचेर चायल्ड पोर्नोग्राफी सापडल्या. सायबर क्रायम आनी क्रायम ब्रांचीन गोंयांत 7 सुवातांनी धाडी घाल्ल्यो. Cyber Crime Police Unit of Goa, under the supervision of SP Crime Srinidhi Walson sir, has launched an operation called P-Hunt, meaning pedophile hunt. So we have a system in which we get intelligence inputs about if someone is accessing, watching, transmitting or storing child pornographic contents. So several such inputs were received, based on which 7 raids were conducted at different places in the state, and of which one could be verified where one Gajendra native of Ponda was arrested, and on his checking his device there were evidences found that pornographic content, especially child pornographic content, was found there. So we hope to continue this operation further so that we are able to track people who watch such content where children are involved in explicit sexual act. Meaning the effort here is that people who watch this content, they in turn are indirectly promoting such sexual exploitation to happen elsewhere. So by curbing on this, we are trying to make our children safe and to eradicate such content from online space. महाराष्ट्र कर्नाटकाचो बेळगांव शीमवाद चडार पडला. काल सावन कर्नाटक महाराष्ट्र ST सर्वीस बंद. बेळगांवच्यान महाराष्ट्रांत वचपाचें जाल्यार घुवन निपाणी शिमेर दिवन फुडें दुसरे बसीन महाराष्ट्रांत वचपाचें. बेळगांव मेन बस स्टँडार कडक पोलीस बंदोबस्त. बेळगांवच्यान लुईस रॉड्रिग्साचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. हांव बेळगांवच्या बस स्टँडाचेर आसा आनी बेळगांव टावन महाराष्ट्रात बस वाहतूक टोटली बंद आसा. तेच भशेन महाराष्ट्रांतल्यान लेगीत आयज सकाळ टावन एकय बस हांगा बेळगांव आयिल्ली ना. Situation in Belagavi district has been peaceful. There are no reports of any untoward incidents so far in the district. There were rumors in social media that certain pilgrims traveling to Karnataka, especially in Belagavi district, were attacked. That is not the case. I have personally gone and verified at both Saudati and Kochi. No pilgrim visiting to Belagavi district has been harmed, and I ensured and checked with the authorities there. Proper park facilities being extended to the pilgrims coming from not only from Maharashtra, from all over the Karnataka as well. The security extended to all the pilgrims is in place, and the security as such, the forces deployment
in the entire district. We will continue tomorrow as well, seeing the condition, the decision of withdrawal of the force will be taken. When is the interstate transportation likely to restart, sir? That is for the Transport Corporation to take the decision. Whenever they start the service, we will be there to give the security to them. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. दिल्लीत बीजेपीचो आटापिटा फळादीक जाल्लो ना. दिल्ली महापालिका वेंचणुकेंत बीजेपीक देंवन आप सत्तेर. 250 सिटांचे महानगरपालिकेत 134 सीट घेवन आप बीजेपी परस 31 सिटांनी जिखले. काँग्रेस तिसरी. राजधानीच्या महापालिकेची वेंचणूक 4 डिसेंबराक जाल्ली. फाटलीं 15 वर्सां जालीं हे नगरी संस्थेचेर बीजेपीची सत्ता आसा. अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, अकेले हमसे नहीं होगा. दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है. 2 करोड़ लोग हम सारे मिलके दिल्ली की सफाई करेंगे. हमने पूरा चुनाव हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की. कोई अहंकार मत करना. अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा. आपके पतन पक्का है. उसके बाद हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए. भारताक G20 अध्यक्षपद मेळप ही मोठी संद, खासा करून भारताच्या अमृत काळात म्हणून प्रधानमंत्री मोदी उलयला. संसद अधिवेशनाक एंट्री मारच्या आधी प्रधानमंत्री मिडिया कडेन उलयले. संसदेचे शिंयाळी अधिवेशन सुरू 7 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन चलपाचें. अधिवेशनात 25 विधेयकां चर्चेक वेळ नाच म्हणून विरोधकांचो इशू. ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है. इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को, पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है. पिछले दिनों मेरी सभी दल के अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है. सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा. सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा. मोपा विमानतळाच्या नामकरण प्रकरणात 2 तोंडांनी उलयता म्हणून मोपाक भाऊचेंच नांव दियात म्हणून मागपी समितीन म्हापशां सुदिनाची प्रतिमा आसली. भाऊचो पक्ष मगो ताची फळां खावपी आमदार सुदीन मोपाक भाऊचेंच नांव दियात म्हणून मागिना. वेल्यान पर्रीकारय मान्य म्हणून सांगता. अशें चलचें ना. सुदिनान खंय आपली भुमिका स्पश्ट करची. मोगो पक्ष हो भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर सगळे मतां घालून मोगो पक्ष कित्येक वर्सां गोंयांत सत्तेर उरलो आनी ताचो उपभोग आज ढवळीकरा सारके नेते, जी तारोलकरा सारके नवीन नेतृत्व हे ताचो उपभोग घेतात. पूण आज तांकां खंयच्याच तोंडान सांगूंक जायना. आळी मिळी खूब चिळी ताणें केल्ली आसा. ते खंयच्याच तोंडान सरकाराक सांगिना की अंतरराष्ट्रीय विमानतळाक हे भाऊसाहेब बांदोडकरांचेच नांव दिवचें म्हणून. की तुका जर खरोच भाऊ बद्दल अभिमान आसा आनी तेज्या घडयल्ल्या पक्षा बद्दल अभिमान आसा जाल्यार तूं बेगींतल्या बेगीन निर्णय तुजो फाटी घे आनी तुजी भुमिका स्पश्ट कर. जेन्ना तुवें पयलीं सांगलें आपूण भाऊसाहेब बांदोडकराचे
सगळे हे धाडला म्हणून निवेदन दिल्ली आनी आतां तूं रोखडोच सांगता आपल्याक पर्रीकराची पसंती येयली म्हणून. तुका कितें राती सपनान येयलो पर्रीकर? आमकां भितरल्यान गोठांतल्यान अशें दिसता की आनी आयकूंक आयलां की BJPचे काही जे आमदार आसात आनी मंत्री आसात ताका पर्रीकाराचें नांवूच नाका, ते भाऊसाहेब बांदोडकराकच मुखार काडटात. पूण खंय तरी हे एजंडा जो पळय आसा, जी सुत्रां आमी म्हणटा पळय हालयतात, तो कोण तरी वेगळे आसा. ढवळीकर चलयता दिसता. कित्याक तो पयलीं म्हणटालो आनी मागीर ताणें वेगळीच भुमिका घेतली. मोपा विमानतळाचेर वचपाचो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान तो रुंद करूंक घेतला. रुंदीकरणाच्या मार्गार नागजर जंक्शनाचेर 2 घरांचो थोडो भाग खंय वडोवचो पडटा. थळावो आमदार आल्लेकार म्हणटा दोनूय घरांक योग्य मोबदलो दिला, आनीकय मजत लागल्यार सरकार करतलो. घरकारूय सरकाराच्या मोबदल्याचेर सातिस्वेत. तुळसकरवाडी जंक्शनार 11 तारखेर आमच्या मोपा इनॉग्रेशन आहा, ताका लागून रोड वायंडिंगाक 2 घरांक इफेक्ट जाता. पण आयज आमच्या वांगडा सगळे कलेक्टर आहा, मामलेदार आसा, तशेंच आमचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, आमचे मेंबर, तशेंच आमचे हे सगळे दोनूय घरां गेल्ले ते आहा. जे पळय पेडण्यान कितें जातलें पण आमच्या लोकांक थंयसरूच थंय कमी पडोंक जावचें ना पळय तें हांव करून दितलो. ते आयज तांकां ऑलरेडी दिल्ले आसा. ऑलरेडी जे पळय तेंचे घरां आहा पळय तेचे ते अर्देच घर वयता आनी तांकां ऑलरेडी कॉम्पन्सेशन कितें आहा ते दिल्ले आहा. प्लस तांकां मंथली रेंट ताका थंयसर दुसरे कडेन रावपाक ते दिल्ले आसा. सगळे दिल्ले आहा. पूण लोकांनी येवन तेजे पेक्षा कान भरचे न्हू. कितें ते सॅटिस्फाय आहा जे पळय तांकां दिल्ले. कित्याक ही कालची खबर काल राती 9 साडे 9 जायसर हांगा रावन तांकां सजमोवन सांगोन सगळे तेंचे आयज ते सगळे आयज मोडून सगळे तांकां कॉम्पन्सेशन कितें आहा पळय ते जातले आनी तांकां मेळटले. आमदारान सांगलें आनी नोटीस करा. तुमचे कसलीच कंप्लेंट ना. 2-3 घरां एफेक्टेड आशिल्लीं, तितून एक आमचे पांडोरकर बाब आशिल्ले आनी एक तुळसकर आशिल्ले. तेंचे कडेन आमी डिस्कशन करून तेजे आमकां बऱ्या पैकी सहकार्य केलें आनी जे कन्सेंट टर्म्स आसता ते तेणें आमकां दिल्ले आसा. त्याच प्रमाणे हांगासर आमी तेजे एसेसमेंट करून तांकां जास्तीत जास्त मोबदलो मेळटलो. त्याच प्रमाणे तेचे रिहेबिलिटेशन एक्टाच्या अंडर तांकां ब्रॉड सुनामेवन थंयसर पुनर्वसन जावचें ताका प्रयत्न केल्लो आसा. प्रपोजल करून अशें जाल्लेलें आसा आनी ह्या कामार आमचे पणजे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मॅरीचें फेस्त आज सांजे 5:30 निमाणें मीस जातलें. मजगतीं प्रधानमंत्र्याचे पणजे भोंवडेक लागून फेस्ताची फेरी धुकलून 12-13 तारखेर वेल्या. धर्मीक कार्यावळी मात थारिल्ले वेळेंत जातल्यो. आतां फेस्ता दीस दोबाजीक परब सकाळी 5:30 पयले मीस जातलें इगोर्जेन भितर कोंकणी भाशेन. मागीर 6:30 7:30 कोंकणी भाशेन ही 2 मिसां जातलीं भायल्यान इगोर्जेच्या आद्रार. मागीर 8:30 तशेंच इंग्लीश भाशेन मीस जातलें भायर आमच्या इगोर्जेच्या आद्रार. आनी एक मीस आसा 10 वरांचेर दोबाजीक मीस. हें जातलें इगोर्जेन भितर आनी ह्या दोबाजीक मिसाचो येजमान चलयतलो आमचो फादर हेनरी फेल्कांव. मागीर 12:30 वरांचेरूय आमी आनी एक मीस दवरला आमचेच इगोर्जे भितर. तें कोंकणीन जातलें आनी हाचें कारण म्हटल्यार जे भाव भयणां ऑफिसांनी काम करता तांचे खातीर. मागीर सांजेच्या वेळार निमाणें मीस जातलें तें 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.